दक्षिण गोंयांत जावपी ब्रिक्स समिटाचे फाटभुंयेर चायनाचे मंत्री वँग यीन गोंयाक भेट दिली। पयलेच फावट गोंयांत जावपी ब्रिक्स समिटाची तयारीची पळोवणी करपाक तशेंच कामाचो आढावो घेवपाक चायनाचे शिष्टमंडळान गोंयाक भेट दिली। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान तांकां विधानसभेत येवकार दिलो। गोंय आनी चायनाचे खूब पोरणे संबंद आसा आनी त्या नदरेंतल्यान चायनाचे उद्देगाक गोंयाक हाडपाचो प्रस्ताव आमी तांचे मुखार दवरला अशी माहिती मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी दिल्या। RDX गो खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार। Great pleasure to come to this beautiful state of Goa. I have come here because the BRICS summit will be held in Goa in October, hosted by Prime Minister Modi. He has invited Chinese President Xi Jinping to come and attend the BRICS summit, and now that I'm paying a visit to India, I have come to the state of Goa to take a look at the venues. 一到这里就受到了帮长还有当地政府热情的欢迎，周到的款待，我也感受到了广大人民对中国人民的情谊。我要在此利用媒体，向广大人民转达中国人民对广大人民最亲切的问候和良好的祝愿。我们是邻国，我们都是好朋友，我们都是好伙伴。 Upon arriving here, I have been received with warm hospitality and thoughtful arrangements by the Chief Minister and the government of the state of Goa, and I feel keenly the friendly sentiments from the people of Goa towards the Chinese people. And I hope that through you, friends from media, you can pass on Chinese people's warm regards and best wishes to the people of Goa. China and India are neighbors, we are good friends and good partners. समिटाच्या अनुषंगान प्रिलिमिनरी कितें तयारी चल्लेली आसा हाची म्हायती घेवपा खातीर ते हांगा आयिल्ले। आज सकाळी ताणें हांगा तांच्या हांगा आमी स्वागत केलें आनी एक वरभर नाश्ता चालू आसतना आमी तांचे कडेन काही चर्चा केली। एक तांकां कौतूक दिसता की ज्या वेळार 2016 सालाक भारताक ब्रिक्साचें अध्यक्षपद मेळ्ळां ब्रिक्साचें आनी अध्यक्षपद देशाक मेळटकीर ब्रिक्साचो जो समीट आसा तो गोव्यात दिलो देशाच्या पंतप्रधानान। म्हणजेच गोंयचें मोठेपण आनी गोंय बद्दलचो आदर गोंय बद्दलचो विश्वास हो पंतप्रधानाक आसा। आमचे कडेन खंय खंय जावं शकता खंयच्या खंयच्या क्षेत्रांत हांगा प्रोविजन्स आसा हे आमी सांगले। खास करून इलेक्ट्रॉनीक सिटी जी आसा थंय चायनीज इन्वेस्टर्सांक स्कोप भरपूर आसा बिकॉज वी आर एट द बडिंग स्टेज।